मडगावातल्या बेकायदेशीर गाड्यावाल्यांचेर कारवाय करात अशी मागणी करीत आदलो नगरसेवक राजन आजगावकारान नगराध्यक्ष लिंडन परेराक घेराव घातलो। 15 दिसां भितर कारवाय करिना जाल्यार पालिकेचेर मोर्चा हाडटले, आजगावकारान शिटकावणी दिल्या। कोरोनाच्या वेळार समजू येताले, पूण आता परिस्थिती जाग्यार पडल्या। तेन्ना आख्ख्या मडगांवभर भोवून फळां, कपडे आनी हेर सामान विकप्यांचेर कारवाय करात अशी मागणी आजगावकारान केल्या। गेले 2 महिने आम्ही सेवक आणि चेअरपर्सनाक सांगून थकले। लास्ट आज आम्ही मेमोरंडम दिला तेका की 15 दिसां भितर तू क्लीन करना जाल्यार आमी तुजेर भोवया मोर्चा हाडटलो। कितें ते आता कोविडा टायमार सगळीकडे मार्केट सुरू असलेले सगळीकडे लोक बसताले, आम्ही काय आवाज काय करू नये। आता सगळे हे जाल्ले आहा, बरे जाल्ले आहा, स्थिती बरी जाल्लेली आहा आणि आता वेंडर्स म्हणटा सगळे मार्केटात अख्खे मडगांव एरिया भितर खंय मेळटा थंय बसतात आनी बिझनेस करतात। सो मार्केटान आता कोण लोक येना, आमकां मार्केटान बिझनेस ना। सो आमी ताका सांगपाक येयला आमी चेअरपर्सनाक आनी सेवक की हे मार्केटान इलिगल बसतात तांकां तुमी काडपाचे आनी लोक मार्केटान भाजी घेवपाची। हे सकाळचे लोक किना वचून शेतान वचून भाजी काडून हाडटात, तांकां गिरायक काय जायना, भाजी पिड्ड्यार जाता। आनी दुसरें म्हणटा ते कितें वयर एक गाडो काडलेलो आहा इलिगल म्हणून। आमी हेजे मागलेला चेअरपर्सना कडेन आनी सीओ कडेन की तुमी सर्वे करा मडगांव कितले इलिगल गाडी आहा आनी कितले लिगल गाडी आहा। इलिगल गाडी आहा ते सगळे काडपाचेच म्हणून, इलिगल आहा तांकां दवरपाचे। आता सर्वे करात आणि त्यांनी आता आमकां सारा 15 दिसांचा टायम मागला। 15 दिसां भितर आमकां ते सर्वे करून दितले आणि ते जातकीर आमी समज दिले जाल्यार बरें, ना जाल्यार आमचो मोर्चा आसतलो। जी पळय लोकल आमची गोंयची भाजी जी आसा, जे पळय बसताले तांकां म्युनिसिपालिटीन गांधी मार्केटान शेड घालून दिल्ली, तांकां थंय बसोवपाक। आतां ते बाबडे आतां धंदो करताले इतले वर्स, आतां पळयतकीर सगळे कडेन भाजी विकता, मागीर ते कितें करपाचे? तू पास भरपा पडना। पूण आमी म्युनिसिपालिटीक डिमांड केल्या बाबा ते सगळे पळय भायर बसता तांकां काडून उडोवपा जाय म्हणून, ना जाल्यार तांकां आनी खंय तरी तुमी शेड घाला आनी मार्केट करा आनी बसया। आमचें काय ऑब्जेक्शन ना, आमचें ऑब्जेक्शन ना, कळ्ळें तुका? आनी जे पळय हायकोर्टान आमी एफिडेविट दिल्ली आहा की इलिगल गाड्यो ना म्हणून, मदीं तेमी एक सर्वे केली, एक गाडो मेळ्ळो तांकां, गाडो ते काडलो, बरें आहा, आमचे फुल सपोर्ट। जे पळय मडगांव इलिगल आसा ते सगळे काडपाचेच म्हणून। आता आम्ही त्यांना सांगितले बाबा तुम्ही सर्वे करा, कितलेशे गाड्या आसा इलिगल आता जाल्ले आसात, पण यांचेर एक्शन जायना। 2 महिने जाले आम्ही सर्वे कर म्हणून तरी आसा कांयच तांगे एक्शन ना। आता आम्ही सांगल्या की बाबा 15 दिसां भितर तुम्ही सर्वे करून हे हाडपाचे, नोटीस दिवपाचे आणि त्या गाड्याक जे इलिगल आहा ते वचपा जाय म्हणून, ना जाल्यार आमी ओगी रावपाना। पयर गाडो काडलो खंय आशिल्लो? केटीसी कडे आशिल्लो, कोणे कंप्लेन दिली, बरें आहा, जे पळय इलिगल आहा आमचो फुल सपोर्ट त्याचो काडपाचोच म्हणून। पण आम्ही नजरेन हाडला की आनी खुबशे गाडी आसात, एकट्याकच कित्याक? पण कोणाचे प्रेशराचे काम करता की हप्त्याक घेऊन काम करतात ते आमकां खबर ना। वेजिटेबल रेडीमेड क्लॉथ वेंडर्स एसोसिएशन ऑफ गांधी मार्केट is एक मोर्चा करना regarding just a reminder they had given us the application dated 23rd 9th 2021 asking us to clear all the hawkers, illegal traders, vendors sitting on the road doing illegal business. So today they have come as a reminder for us to take action against all these hawkers, vendors who are sitting on the road. So myself, chief officer, we have taken a decision that we'll do one drive in this week to clear all these people who are selling illegal items on the road. They say that the business, what the actual shopkeepers who has got doesn't get business because of this illegal thing. So we'll take a drive against all the illegal activities taking place in Gandhi market and the new market. न्यू मार्केटान अशें डिमांड केल्लो, गॅप कितें? No, I have taken a drive, but say every time we take this drive now, but people within 1 day or 2 days they repeat this illegal activity. No, this should be ongoing. No, 5 days should be a drive. No, now we also don't have market inspectors. We have just 2 market inspectors. They also have work in the office. They take care of the income certificate. So we are left of market inspectors. We used to have 4 market inspectors, but we only have 2 now. So both the market inspectors, they issue. But you have workers down there. Yeah, now one supervisor also is retired. So we have only 1 supervisor in the market. So because of this, we don't have much regular staff.
So now CEO said like he'll give some charges to the market, instruct the market inspector to appoint a supervisor and take care of this all the illegal stuff. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.